नमस्कार, हांव विरा शिरोडकर, शिरोडीच्या लायला. म्हजो युनिट आसा कंप्युटरायज एम्ब्रॉयडरी शालिनी डिझायनाच्या नांवान. आमी हातूंत कंप्युटरायज एम्ब्रॉयडरी करतात आनी डिजिटल प्रिंटींग करतात. सो हो बिजनेस स्टार्ट करपाक म्हाका गव्हर्मेंटानूच फंड दिल्लो अंडर प्रायम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम स्कीम. हातूंतल्यान हांवें लोन काडलेलो 10 लॅक्साचो. सो तेणी स्पॉन्सर केल्लो मशिनरी बीन सगळें ते लोनाचे थ्रू घेतलेली. आनी आतां म्हज्या बिजनेसाक 4 वर्सां जालीं. ऑलमोस्ट ऑल ओवर गोवा म्हजे डिझायन सप्लाय जाता आनी आमी सगळे प्रकारची एम्ब्रॉयडरी करता. स्कूल लोगो, हॉटेल लोगो, इंडस्ट्रियल सगळें. आनी हेका लागून म्हाका हांव फर्स्ट जे कंप्युटरायज एम्ब्रॉयडरी शिरोडा आमच्या शिरोडा विलेजीन हाडला. आनी द फर्स्ट वन ब्रॉट कंप्युटरायज एम्ब्रॉयडरी मशीन इन द शिरोडा विलेज. सो तेका लागून म्हाका एवॉर्ड बी दिल्ले आसा अंडर स्वयंपूर्ण सम्मान एवॉर्ड बाय डॉक्टर प्रमोद सावंत सर. आनी एक एवॉर्ड दिल्ले आसा आमच्याच शिरोडा प्रायड ऑफ शिरोडा बाय सुभाष मडकर सर. आनी आरटीचे थ्रू म्हाका एवॉर्ड मेळिल्ले आसा. सो खूब अशें म्हाका अशें मेळिल्लें आसा. आनी 4 वर्सां म्हणल्यार म्हाजो ऑलमोस्ट सगळ्या आवट ऑफ कंट्रीज म्हाजो सप्लाय जाला दिसाय. एट द टायम ऑफ G20 कॅश्यू फिस्टाच्या टायमार सुद्दां आमी लोगो क्रिएट केल्लो ऑन दॅट जूट बॅग एंड कुर्बी शॉल. बरो हें आसा बिजनेसाक. आयज तुमी संस्कृती उत्सव आयिल्ली आसा, लोकांचो कसो प्रतिसाद आसा? खूब बरो आसा. फ्रॉम द डे वन म्हाजो सेल खूब जाला. बरो आसा सगळें. रिस्पॉन्स बरो आसा. तेंचे इवन अरेंजमेंट सुद्दां बरें आसा. सगळें बरें आसा. आनी हांव आमचे जे संस्कृतीक उत्सव हाणें आमकां स्टॉल दिलें तेज्या बद्दल तांकां हांव थँक्यू म्हणटा. आनी आमचे GSLM जेंका लागून आमकां फ्री स्टॉल मेळटा तेका लागून तांकांय बी हांव थँक्यू म्हणटा. सपोज हे प्रोडक्ट समज कोणाक जाय जाल्यार तुमकां खंय येवन घेवपाची? सपोज तुमकां कितें ऑर्डर्स दिवपाची आसा जाल्यार तुमी म्हाका कॉन्टॅक्ट करपाक शकता. आनी म्हजो जो युनिट आसा तो शिरोडा आसा कंप्युटरायज एम्ब्रॉयडरी युनिट शालिनी डिझायनाच्या नांवान आसा. तुम्ही स्वता तयार करताय? आमचे फुडले सरकार मंत्री वसंत सावंत. नांव कितें तुमचें? आनी समज प्रोडक्ट कोणाक जाय जाल्यार ऑर्डर बी दिवपाक जाल्यार खंय दिवपाचें? जर कोणाक जाय प्रोडक्ट जाल्यार हांव हांगाच रावता पणजे थंय नियर बाय कृषी मंदीर. कोणी कॉन्टॅक्ट करपाचो कोणाक जाय जाल्यार. पंजाबच्या घराण्यात फुलेच्या वादाची परंपरा चालू आसा. बरे कलाकार उत्सव जाता. भोपाल वादक गायक. तुमचें नांव कितें? हे सगळे प्रोडक्ट तुमीच करता न्ही? समज कोणा हे प्रोडक्ट जाय जाल्यार तुमकां कशें करपाक कॉन्टॅक्ट करपाचो? कोणाक ऑर्डर दिवपा आसल्यार कशें हें करपा तुमकां? लोकांचो प्रतिसाद कसो आसा? हे तुमी सगळे स्वता करता न्ही? विराट का परिवार मेरे त्या साइडीन पडला आणि ह्या साइडीन लोक येतात. सगळे लोक त्या साइडीन वतात आणि गिरायक एक मनशाक खाता त्याच मनशाक गिरायक करतात आणि पळत पळत वता. मागीर येता बेटा येत ना. फक्त हॉटेलाक कोण घातला म्हणजे आमचे गिरायक बंद जाला. म्हजें नांव तन्वी मणेरकार.
आनी म्हज्या स्टॉलाचें नांव जावन आसा तन्वी कलेक्शन. 5-25 वर्सां पासून म्हजी आवय हो धंदो करता. आतां हांव मुखार व्हरता हो धंदो. आमची स्पेशलिटी जावन आसा कपयाळी. पयलीं लोक धाकले माणे करतालीं, ते माणे करतालीं. आमी आतां व्हडली कपयाळी करतात. आमच्यो 25 बायलो आसात ज्यो आमचे खातीर काम करतात. आमी खंयचे सेल्फ हेल्प ग्रुपा खातीर ना, पण आमचे स्वताचे बायलो आसात ज्यो आमचे खातीर हे काम करतात आनी कपयाळी करतात. कपयाळी म्हळ्यार गोवन हँडीक्राफ्ट. आमी तरेकवार एक्झिबिशनांनी गोंयभर पार्टिसिपेट करतात. लोकोत्सव, तरंग उत्सव, कंज्युमर शॉपी, खरेदी यात्रा आनी जी एक्झिबिशन जाता गोंयभर थंय आमी पार्टिसिपेट करतात आनी आमचे प्रोडक्ट्स घेवन वतात. आमी कपड्या पासून हे कपडे दवरतात. ताजे बगर आमी नायट्यो आनी कितें कितें ह्यो आतां हँड शिविल्ल्यो नायट्यो ज्यो आमच्या गोंयांत खूब फामाद आसात. ते आमी कपडे हाडटात आनी शिवून घेतात. ज्यो आमची डिमांड आसा. आमी खुबशे करतात. पर्स्यो करतात कपड्या पासून आनी त्यो विकतात. खणाच्यो पर्सी, कपड्याच्यो पर्सी, आतां सॅनेटरी पावचीस सुद्दां आमी करतात. आमच्यो बायलो आसात ज्यो करतात त्यो. असली पर्सी, भरवी चादरां करता आमी, विथ पिलो कवर्स. आनी आमचे कडेन अशें सगळें आसा. टॉप्स कुर्ता जे आमच्या कपड्या पासून शिवतात. आमी हे संस्कृती उत्सवाक 10 दिसां खातीर करतात. 10 दिसां खातीर एक्झिबिशन पार्टिसिपेट करतात. पण आमकां गव्हर्मेंटान परमनंट वेन्यू दिवचो, ज्या कडेन आमी हे आमचे प्रोडक्ट जे आमी करतात ते आमी लोकां पर्यंत पावूं शकतात. आनी कितें तरी परमनंट आता सध्या तुम्ही ह्या संस्कृती उत्सव आयिल्ले आसा. लोकांचो प्रतिसाद कसो आसा? लोकांचो प्रतिसाद एकदम उत्तम आसा. पावस खूब पडटा पण हांगा हे वक्रतुंड ग्रूप आनी संगीत आर्सेकरान खूब बरें वेवस्था केल्ली आसा. पत्रे घाल्ले आसा. अशें दिसता की पावसा खातीर कस्टमर हें जाता, कस्टमर येता आनी आपलो घेवन वता. सो बरो उत्कृश्ट प्रतिसाद आसा कस्टमरा कडल्यान. आमी संगीत आर्सेकरान वक्रतुंड ग्रुपा खातीर देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक तांणी आमकां फ्री ऑफ कॉस्ट स्टॉल दिता आनी हे 2 वर्सां सेकंड वर्स आमी पार्टिसिपेट करता. आमकां बेस्ट रिस्पॉन्स. माझे नाव दिव्या दामोदर मालेश कुरतारकर. माझ्या पप्पाचें नाव गोपालकृष्ण शेलपंडू आनी हांव RDF करपाक आमी आमचे स्टॉल फुकट मेळ्ळ्या कळ्ळें. आनी आमी खंय खंय वता न्ही एक्झिबिशनां थंय आमकां आमगेले RDF मार्फत आमकां फॅसिलिटी मेळटा कळ्ळें. आनी हांव न्ही सीशेल आयटम करता आनी जूट बॅग करता. मसालो घरा कडेन करता. हे पयर 4 दीस पयलीं पंजाब गेल्ले एक्झिबिशनाक आमच्या RDF मार्फत आमकां सगळें थंयसर येवपाक वचपाक सगळें आमकां फ्री कळ्ळें. आनी तें बरो जालो. आनी अशें बसलें काय ना तेंवूय बरो जाता. आनी हांव आमचे RDFचे भरपूर आभार मानता की तेंचे मार्फत आमी वचून आमी 4 पयशे कमोवन येता. आनी तें पळय आमचे हें पळय ऑर्गनायज केलें न्ही एक्झिबिशन, हांव तेंचे आभार मानता. तेंच्यांनी ऑर्गनायज केलें आनी RDF मार्फत आमकां हें स्टॉल हांगा फ्री मेळ्ळें. आनी हांगा लोक नाका येवं पूण हांगा सेल जालो, थोडो तरी जालो. लोकांचो प्रतिसाद कसो आसा? आतां लोक आमचे गांवचे लोक कोण कोण येता आनी प्रतिसाद बरो आसा. आनी जालो सेल, फक्त पावसा लागून मातशें प्रॉब्लेम जालो पूण सगळें बरें आसा. हे सगळे आयटम हांव फागवाडा सावर्डे आमचो PWD दिसाक पावसकार आशिल्लो गायलो तेंचे शेजारी आमी थंय हांव रावता. मसालो सगळें सामान जाय जाल्यार तुमकां थंय मेळपाचें. तोरणां आसा, टॉवेल आसा, शॉली आसा, साडयो आसा, टेबल मॅट आसा. म्हजें नांव सुमित्रा जयंत नाईक. हांव ग्रूप आमचे SHGचें नांव आसा श्री सिद्धिविनायक SHG. तेतून हांव प्रेजिडंट म्हणून काम करता आनी हांव शिरोड्यासून येयल्लें आसा. आमी हे हँडलूम तयार करता. हे हँडलूम तयार करपाक खूब प्रॉब्लम आसा. पयलीं हे सुतां आसता, ती सुतां रोल आसता. ते रोल मागीर ते बॉबिनाक व्हरून ते वास काडून ते करून तेका काम आसा आनी तें काम आमी करता. आमी तरेतरेचे आयटम करता. साडयो करता, टॉवेल करता, शॉली करता, मागीर लुंगी करता, मटेरियल करता, सगळें तयार करता. आतां आमी पयलीं आमकां 1 वर्स ट्रेनींग दिली गव्हर्मेंटान. आमकां स्टायपंड मेळटालो 1,000. आतां आमची 6 सेंटरां तयार आसा. 6 सेंटरांनी काम आसा आनी हांकां
आनी सरकाराचो कितें तुमकां हेल्प आसा कितें? हय आमकां हेल्प पयलीं आमकां आमचो आमदार आसलो सुभाष शिरोडकर आनी तेणे आमकां हेल्प केलें परत GSRL आसा ते आमकां हेल्प करता प्रत्येक एक्जिबिशन एटेंड करपाक तेंच्या तर्फे आमी एक्जिबिशन एटेंड करता आनी आतां आमी हांगा येयली उत्सवाक आमकां बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळो म्युनिसिपालिटी फर्स्ट टायम लायना आमी संस्कृती उत्सवाक आमी फर्स्ट टायम लायना आमकां ते GSRL आपयल्यार संस्कृतीचे हांव खूब आभारी आसा आनी आमकां तेंच्यांनी आमकां हेल्प केली आनी आमचे माननीय प्रमोद सावंत तो आमकां ते करपाक खूब हेल्प करता आनी आमकां फुडें काडपाचो प्रयत्न करता आनी तेंची एक इच्छा आसा आमी स्वयं जावपाची आमी स्वयं म्हणजे स्वताचे वांगड्याक स्वताच्या पांयार उबी रावपाची तेंची इच्छा आसा ती आतां आमी बायलां फुडें सपोर्ट करता आनी दुसरें म्हणल्यार एक मोदीचें स्वप्न आसा प्रत्येक बायलांक प्रतिनिधी जावपाची आनी अशें ह्या ल्हान ल्हान प्रोग्रामाक फुडें सरपाक अशी बायलां लखपती जाल्ली आसा. सध्या लोकांचो प्रतिसाद कसो आसा हांगा? लोकांचो प्रतिसाद एक कुणबी खूब आसा एक कुणबी जे आसा ताका भरपूर प्रतिसाद आसा बाकी सगळे तुमचे आयटम सगळीं जाणां करतात पूण एक कुणबी हांवें तयार केला तुजे नवीनूच घेतली आसा लोक थंय पळोवपाक भरपूर येता आमकां हें पळोवपाक कशें करता थोड्यांक ह्या मशिनाचेर करता पूण ह्या मशिनाचेर कितें सुद्दां पासून आमी तयार करता हो कपडो. आनी म्हाका आनी एक सांगपाचें आसा आमचे GSRL आनी हे संस्कृती उत्सव हेंच्यांनी आमकां हांगासर आपयली आमकां जागो दिलो आमकां बरो प्रतिसाद मेळ्ळो लोकांच्यो वळखी जाल्यो ऑर्डरी जाल्यो सगळे आमी खूश आसा आनी इतले दिसाचो एक्जिबिशन आमी हे लायिल्ली आसा तेतून आमी खूश आसा फक्त 2 दीस पावसा खातीर मातशे प्रॉब्लम जाले लोकांचे येवं वचप नाजाल्यार बाकी सगळे अरेंजमेंट तेंच्यांनी बरे केल्ले आसा. शेव चकरी लाडू गिफ्ट हॅम्पर्स हळदी कुंकू बॅग्स आनी हांव कुणबी साडीज प्रमोट करता गोंयच्यो. दुसरें म्हणजे आमी जे प्रॉडक्ट करता पळय तांकां आमकां मार्केट जाय आसता सो अशें एक्जिबिशन आसल्या कारणान आमकां मार्केटान आमचे प्रॉडक्ट सेल करपाक मेळटा. तशेंच हांव स्वयंपूर्ण गोंय आत्मनिर्भर भारत हांकां थँक्स म्हणटा तांच्या खातीर आमकां फ्री स्टॉल मेळ्ळे आसा. तशेंच संस्कृती उत्सव हें आयोजन केलां न्ही तांकां बी हांव देव बरें करूं म्हणटा तांच्या खातीर आमकां हांगा कितें तरी सेल जालो थंय पूण पावसान मातसो घात घेतलो म्हणून जाल्यार हरशी सेल आमकां बरो जालो. लोकांचो प्रतिसाद कसो आसा? लोक येता आनी विचारून घेता सामाना बी. आनी सपोज आतां कोणाक जाय जाल्यार तुमकां कॉन्टेक्ट जावं कसो कितें काय? आमकां कॉन्टेक्ट जाल्यार तुमी नावेले आमचे स्टॉल आसा पंचायती कडेन थंय तुमी येवन आमकां मेळूंक शकता. गव्हर्मेंटाचो कितें तुमी स्कीम जावं कितें आधार गव्हर्मेंटाचो कितें आधार घेतले आसा तुमी? गव्हर्मेंटाचो असो आधार कांय घेवंक ना फक्त सेल्फ हेल्प ग्रुपांतल्यान आमी लोन काडटा RDAंतल्यान सो तातूंत आमकां मातशें बिजनेसाक हेल्प जाता. आनी मागीर प्रमोशन कशें कितें करता तुमी? प्रमोशन म्हणजे ऑनलायन आसता प्रमोशन प्लस हांव कुल्मी साडीज बी डील करता न्ही सो गव्हर्मेंटाचे सपोज कितें शॉल्स बी जाय जाल्यार ते आमकां डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करता. लोकांचो प्रतिसाद कसो आसा? लोकांचो प्रतिसाद जाला ना चड ना हांगा लोकांचो प्रतिसाद. हांव 8 दीस जाले हांगा येवपा लागल्यार तर म्हाका थोडेशें तरेन जाला चड जावना. आतां तुमी हें वखद दवरल्या पळय तेका अजून कोणी भितरल्यान व्हरूना हांव हें बेश्टी सप्लाय करता. कसली म्हणून ती वखदां? ही
शाबू ऑर्गॅनिक आनी हें ऑर्गॅनिक सगळें हें ऑर्गॅनिक. आतां ही वखद समज कोणाक जाय जाल्यार तुम कसो कॉन्टेक्ट करपाचो? कॉन्टेक्ट करपाचो. म्हाजो फोन नंबर जाल्यार फोन नंबर घेवन तुमकां सांगतात. आमचे एसवेरे स्टेजी हांव 15 वर्सां जालें जॉईन जाल्यार. फस्ट हांव जॉईन जाल्लें थंय. आतां हांव थंय प्रॉडक्ट सप्लाय करपाक लागल्यार खूब वर्सां जालें आनी म्हाका तें प्रतिसाद मेळटा. हांव म्हयन्या 3000चे सामान घेता आनी तें हांव सप्लाय करता. आनी एक्स्ट्रा कोणें म्हाका ऑर्डर मारली जाल्यार हांव तें व्हरोन दिता लोकांक. त्या पद्दतीन म्हागेलें हांव चलयता. आनी कितें प्रॉडक्ट आसता तूं? 65 प्रॉडक्ट आसा. ऑर्गॅनिक साडी आसा आनी शॅम्पू सगळें हेअर ऑयल एवरीथींग 365 प्रॉडक्ट आसा. तुमकां जाय जाल्यार तुमी कोणें आमकां कॉन्टेक्ट करचो. आनी आमची कंपनी आसा आयनॅक्सा कडेन मडगांव कळ्ळें, एसवीआर वेस्टेज म्हणून. आनी बरो प्रतिसाद दिता लोकांक आनी लोकांचें हेजेर हेल्थूय बरें जाता. फाटीं बॉम्बेच्यान सगळ्यांनी हें केल्लें न्यूजाचेर घातलेलें आनी मोदीनूय बी घातलेलें. तुमी मातशी निवडची आनी आमचे प्रॉडक्टाचेर आमकां भर दिवची. वक्रतून स्पोर्ट्स एंड कल्चरल क्लब हो अरावंड 20 वर्सां फाटल्यान तयार जाला. पयलीं आमी स्टार्ट करतना क्रिकेट, फुटबॉल, मागीर ताच्या आमी आरती मंडळ केलें. अशें करत करत मागीर आमकां ह्या शाळेंतूच आमी शिकिल्ले कारणान आमी ह्या शाळेक सरस्वती पुजन आसा न्ही तें मोठें अशें हाणें जायनाशिल्लें. सो तें आमकां करचेशें दिसलें. सो आमी परमिशन घेवन सरस्वती पुजन स्टार्ट केलें. अशें सरस्वती पुजन जाता जाता खूब वर्सान वर्स तें वाडत गेलें. मागीर मदीं आमी लॉटरी घेवन हें करून लोकां कडल्यान डोनेशन कलेक्ट करपाक. ते कलेक्ट केल्ले डोनेशना पासून आमी ब्लड डोनेशन कॅम्प आनी अशी जे पेशंट्स आसात तांचे खातीर एड्स तशी व्हीलचॅर, कॅलिपर्स हे आमी घेवन लोकांक दिवपाक सुरवात केली. अशें करून आमी मातशें सोशल हातूंत भितर जाली. आमी जेन्ना हो प्रोग्राम करपाचो ठरयलो सरस्वती पुजनाचो तेन्ना एक हें आयलें की आयडिया येयली की हें मातशें मोठ्या प्रमाणान करचें अशें. सो आमी हो दबाजो आनी वाडोवपाचो हें केलो. तेन्ना आनी एक तातूंत भितर संकल्पना आयली की आमी स्वयंपूर्ण गोवा जे सरकाराची स्कीम आसा ताज्या अंडर हांगा जे लोक पळय हे आसात, बायलो आसात किंवा डिप्रायव्ड हे आसात लोक आसात, स्पेशली एबल्ड लोक आसात किंवा आर्टिस्ट आसात, हे आसा आर्टिसन्स आसात, तांकां एक माची दिवची ताचे वयल्यान ताणें आपलो जो पळय हे आसा कला आसा किंवा तांचे जे प्रॉडक्ट आसा ते हाडून ताणें एक 4 पयशे कमोवचे अशें म्हणून आमी हो संस्कृती उत्सव म्हूण केलो. तातूंत एक पार्ट दवरलो स्वयंपूर्ण मांड. स्वयंपूर्ण मांड म्हणल्यार जसो आमचो जात्रेक मांड लागता तशें आमी स्टॉल्स तयार केले. त्या स्टॉल्सांनी आमी लोकांक आपली जे प्रॉडक्ट आसात ते सेल करपाक किंवा आपली कला दाखोवपाक प्रोत्साहन दिलें. गेल्या वर्सा आमकां उत्कृश्ट हें आयलो, प्रतिसाद आयलो. पूण ह्या वर्सा आमी आनी स्केल अप करून चड नंबर ऑफ स्टॉल्स घालून खूब चड लोकांक हें केलें. तशेंच सायड बाय सायड आमी कॉम्पिटिशन्स, प्रोग्राम्स हे करून तांचे खातीर क्रावड कलेक्ट करप आनी ती क्रावड थंय येता. ती क्रावड मागीर तांचे खातीर गिरायक जाता, तांकां लोकांक डिस्प्ले जाता, लोकांक इन्फॉर्मेशन मेळटा. खुबशे लोक आसात ते जरी आज घेनात तरी नंबर घेवन दवरतात, परत फोन करतात की बाबी म्हाका थोडो मसालो जाय किंवा कोण म्हणटा आपल्याक तांदूळ जाय, कोण हें जाय म्हणटा मिरसांगो जाय म्हणटा. ताजो नंबर घेवन दवरतात. कोणाची पॉटरी हें तें डेकोरेटीव आयटम्स